देवा लागीं कितें मागचें, आमकां कितें मेळटलें आनी आमी कशें तें विसारचें म्हणलें एक चिंता. आमच्या बापाचें मागणें म्हणटना आमी दुसऱ्यांची कशीं पदकां बक्षिता तशें आमकांय बक्षी देवा म्हणून आपयता. तुवें बक्षिना जाल्यार म्हाका बक्षांनी दिनाका देवा म्हणचें मू. ह्या पूण शहरात येताना आमची चिंतना साबार कडेन आसतात. प्रत्येक जावन देवा लागीं कितें मागचें, आमकां कितें मेळटलें आनी आमी कशें तें विसारचें म्हणलें एक चिंता. आनी एक चिंता जावन आसा आमची जिणी आमी कशी बदलल्यार आनी आमच्या जिणेंत कितें म्हणे उण आसा तो आमी समा केल्यार देवाचें आशिर्वाद खंयच्या मापान आमकां लाभतलें तें आनी एक चिंता आसता. जिनदने जिदाने म्हणलो एक नावार्थीक फुटबॉलर फ्रांस असो आनी फ्रांसाक आनी आनी गांवाक वर्ल्ड कप फायनल जातालें आनी फ्रांस जिखचे स्थितीर आसतना ताच्या ऑपोजीट टिमा जावन एकल्यान ताचेर इल्ले अपराध ताच्या भयणी विशयांत अशें सांगूंक सुरू केलें. ताचें मन थंय जावन ताच्या गेमांतून पयस करूंक आनी त्या दाळा ताका रागान ताणें हातान कांय हात उबरावना मारूना तकलेन ताका धाडावन सकयल घालो. तकलेन धाडावन सकयल घालतना त्या रेफ्रीन ताका ताची चूक म्हणून सांगलें, तुवें संयमान सांबाळी जाय, तुवें कित्याक ताका तकलेन धाडावन तुवें सकयल घालयन ताणें अशें म्हळें तशें म्हळें. अशें म्हणल्याक न्ही, तुजी ती तुवें केल्ली ती रीत आनी तुजें प्रवर्तन सामान्य म्हणून ताका सांगतना हांवें केल्लें तें कितें केलां म्हणल्यार हंकारान उलयलो. उपरांत मनस्ताप पावन म्हणालो, टीव्हीचेर भुरगीं पळयतालीं, साबार जाण म्हाका पळयताले, त्या भुरग्यांक हांवें एक स्कांदल दिलां जावंक पुरो, देखून हांव पश्चाताप पावतां. हांवें केल्ल्याची चूक म्हाका म्हण दिसना, पूण भुरग्यांक हांवें एक पाड देख दिली आनी ती पाड देख भुरगीं पळोवन येदो व्हडलो खेळगडी अशें करता गे म्हूण हें चिंतात आनी आमी करयत म्हूण चिंता जावंक पुरो, ताका हांव मनस्ताप पावतां म्हणून ताणें सांगलें आनी ताणें तो मनस्ताप पावलो. आमी आमचें नडतें कशें आसा म्हणल्यार आमी चिंतलें जाल्यार तातूंत आमी कोणाकी दुखयतावंगी या दुसऱ्यांक पाड देख दितावंगी. पयल्या वचपाक सांगिल्ल्या प्रमाणें जाणवाय वरवीं तुजो अस्कत भाव जावं जातलो, अंतस्तान मेळयतात न्ही तर ताका ती पाड देख दिता जाल्यार तुजी अस्कत अंतस्करण लुकसाण हाडटा. आनी अशें जाल्यार चिंताप भोव गरजेचें. म्हजें चिंताप न्ही तर म्हजें प्रवर्तन तें कसलें. आनी आमच्या आयच्या वांजेलांत जेजून विस्तार सांगल्यात, बक्षिया बक्षाणें मागा ते जाल्यार तुमकांय बक्षाणें मेळटलें. आमच्या बापाचें मागणें म्हणटना आमी दुसऱ्यांची कशीं पदकां बक्षिता तशें आमकांय बक्षी देवा म्हणून आपयता. तुवें बक्षिना जाल्यार म्हाका बक्षाणें दिनाका देवा म्हणचें मू. आमचेर आमी श्राप मागचो गे या आमच्या मागण्यान आमी आमकां बरें कर म्हूण विचारचें गे. देखून पयलें आमचें तें बक्षाणें आसा जाय. आमी आतां साबार दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या कुटुंबांत हांगा आयल्या आमचें चिंताप मात न्ही, आमचें प्रवर्तन आमचें एकामेकां बक्षाणें आसा गे. जेजू लागीं एकलो आयलो म्हणालो, सस्नीक जिवीत जोडूंक म्हाका आशा आसा, हांवें कितें करी जाय. सस्नीक जिवीत जोडूंक तुका आशा आसल्यार तुजें उपादेश बरेंकान पाळ. तुज्या जिणेंत तुवें करचीं धर्माचीं कार्यां बरेंकान कर म्हळ्यार ती पुराय हांव करनासा, तें सक्कडी करनासा. पूण आनी कितें हांवें करूंक जाय आसा गे, देवाचो तूं मोग करताय वय कसो मोग करताय. पयत पुस्तकांत सांगिल्लें बरी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या शक्तीन, सगळ्या तुज्या मनान सरस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करताय. हांव करतां, उपादेश पाळतां. जेजून सांगलें त्या दाळा, तूं कसो मोग करताय हेरां सयत तूं तसोच मोग कर. तुका एक खांटो चोपलो जाल्यार तूं आय देवा म्हणटाय. केदो व्हडलो एक
भार तुजेर पडले बरी तूं चिंताय दुसऱ्याचो जीव येतना जाल्यारय तुका तें पडोवन सोवना त्या वेळार तुवें दुसऱ्याचो मोग करचो तुवें तुजे बरीच तुज्या फेलाचो मोग करताय गी म्हणून जेजू आज आमकांय विचारता कोरीन घरांत बरें येयल्ल्या वचपांत आज आमी पळयलें जाल्यार मोग सोंसणीक दयाळ आनी मसर करिना आपले बडाय बरें ना हंकारांना स्वंत आदाय सोदिना म्हणून आसता आनी तो रागार जायना आनी उपकार मनान दवरना सत जिखलेलें पळोवन संतोश जाता आनी असलें चिंतप आमचें जाय आनी एक मॅक्सिमिलियन कॉल्बे म्हणलो एकलो याजाक दुसऱ्या महाझुजांत एका हिटलराच्या एका बंदिखानांत आसलो तें बंदिखान म्हळ्यार एक कूड एक ल्हान वयर बुराक ताचेतान वारें येवचें आनी तांकां सगळ्यांकी मरणाची शिक्षा म्हणून ताका राखताले एक दीस थोडे थंय तावन दवरल्यांक धरन फाटी हाडन अंतल्यान एक 100 जाणांक विंचून हांकां आमी जिवशी मारता हांकां फाशीक दिता तुमी एक लीस हांव शिकय जाय हांगा सावन भायर गेल्यार असल्यान सकाळी एक शिक्षा फावो जाता म्हणून तुमी शिकय जाय म्हणून म्हणटाना एकलो दळदळ करून रडलो म्हजी बायल भुरगीं आसात हांव नासतना तांणी कशें जियेवचें म्हणून त्या वेळार तो याजाक मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुज्या जाग्यार हांव येता म्हणलो तुज्या खातीर हांव येता देखून त्या मॅक्सिमिलियन कॉल्बे गेल्ल्या वेळार ताका जिवशी मारलो पूण आज तो भगेवन जाला आमच्या जाग्यार जेजू ताका समर्पिता कुर्सार जेजू आमकां आमच्या जाग्यार आमी मरणाक फावो जाल्ले शिक्षेक फावो जाल्ले पूण आमकां शिक्षा मेळनासतले बरी जेजू तो त्या शिक्षेक फावो जाता कुर्सार मरतना जाल्यार जेजू बुक्सिता ते कितें करता ते नेणांत तांकां बुक्सी सोम्या देवा म्हणटा मुखार आशिल्लीं ताची केळकुळां करताले ताणें ताका जिवशी मारूंक ताका कुर्सार चडयल्लें पूण ते कितें करता देवा ताका ते नेणांत तांकां तूं बक्षी म्हणटा जेजून आमचो कितलो मोग केलो आनी कितलो मोग केलो म्हणून एकल्यान विचारल्या म्हळ्यार देवा तुवें जेजू तुवें आमकां धाडलें तुवें कितलो ताणें मोग केलो म्हळ्यार त्या वेळार जेजून नालो हास्त विस्तान इतलो मोग केलो म्हणून कुर्सार मेलो म्हणून एकलो नावर्दीक बरयणार बरयता तुजो मोग करतेलांचो मात तुवें मोग करचो जाल्यार तातूंत तुका पूण कितें मेळटा तुका दिव फाटी दिता म्हणून दी जाल्यार तुका कितें प्रतिफळ आसा तुका पूण कितें पत्की तशें करतात देंगी तुजें थंय कितें प्रत्येक कितें आसा गे म्हणलें आज सवाल आमी विचारले म्हजें थंय कितें एक क्रिस्तांवपणा विशयांत न्हय तर म्हज्या भावार्था विशयांत हांवें वडवी काय उलोवंक कितें आसा म्हजो भावार्थ गे बोगसाणें गे या हांवें देवाचो करचो मोग गे पेलाचो करचो मोग गे खंयचो दुस्मानाचो मोग करा तांकां बरें करा फाटी घेवचें तुमी दितात म्हणून तुमी दिनाकात कितल्या बऱ्या उतरांनी जेजू आमकां सांगता आनी तूं खंयच्या मापान दिताय त्याच मापान तुका फाटी मेळटलें आनी कूल दितना पयलें पयशे दिनासले वरवीं दिताले आनी हातूंत आसा भरत्या मापान धामून हालोवन बरोवन वम तशें तसलें तुमच्या लेसान घालतले वयर खाण न्हय तुका बरोवन वम तशें दितलें तुका मेळटलें फाटी मेळटलें देखून ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटी मेजून दितले मेजून दितले म्हळ्यार कोण दितले म्हळ्यार कोण देव दितलो तुका तूं खंयच्या मापान तूं दुसऱ्याक दिताय देव तुका त्याच मापान देव दितलो तशें आमचे जिणेंत आमी कितें करता तें आमी आज चिंतूंक जाय एकामेकाचो मोग करता आमचे थंय सोडदोड आसा बोगसाणें आसा या आमी ताणें अशें केल्ल्यान हांव ताका अशें करतां टीट फॉर टॅट म्हणटात तें न्हय बोगसाणें आसा बक्षी देवा म्हणून पळयतना हांव दुसऱ्यांच्या पातकां कशें बक्षिता तें तशेंच म्हजीं पातकां बक्षी देवा म्हूण मागल्यार आमी हेरांची धरती करिना आमी हेरांक अपराधी म्हणना तांकां फैसल दिना तांकां अपराधी म्हणून सांगना हेरांक बक्षितना आमकांय बोगसाणें मेळटलें आनी ह्याच आमी आमच्या जिणेंत खंयच्या रितीनी आमी जिणी बदलूंक साध्य आसा म्हळ्यार पयशेराक आयल्या एका शेताक आयल्या म्हणटना
हांगा आमी मागा तुमकां मेळटलें म्हणलें एक मात्र न्ही, आमचें तावन कितें उण आसा तें आमी सम करूंक गरज आसा. आज आमी आमच्या जिणेंत आशिल्ल्या थोड्या संगतींनी देवाचो मोग आनी पेलाचो मोग, देवाचो मोग सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन आनी मनान करचो मात्र न्ही, तुवें तुजो कसो मोग करताय तशेंच पेलाचोय तसोच मोग करूंक शकता.